असो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर जुआंव वांजेल 17वो अध्याय 20 आनी 6 वाक्यां. जॉन चॅप्टर 17 वर्सेस 20 to 26. हांचे पासून मात्र हांव मागिना, बगर हांचें उतर आयकून म्हाका सतमंतल्या पासून ती हांव मागतां. बापा, ते समेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय, हांव तुजे थंय एक जावन आसले बरी तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हणून संवसारान सतमंतच्या पासून ते समेस्त एक जावन आसूं. आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तवळ तुवें म्हाका पाठयल्यात म्हणून आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हणून संवसाराक कळीत जातलें. बापा, हांकां तुवें म्हाका दिल्याय. संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग करन. तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसा जाय म्हणून म्हजी आशा. नितीवंत बापा, संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखतां. तुवें म्हाका पाठयलोय म्हणून हेय वळखल्यात. म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवेंय तांचे सवय रावच्याक. तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तें कळीत करतलो. आज परत जेजून आमचे खातीर केल्लें तें मागणें आज हांव मुंदरसून वेता. ते समेस्त एक जावं. एक व्हडलें मागणें, एक 20 आनी 1 वाक्य आमच्या जिवितांत आमी बरें करन सदांच मागचें आसलें. ते समेस्त एक जावं जेजून मागलें. आज पवित्र सभेंत 8,000च्या चड पंगड जाल्यात पवित्र सभेंतल्यान भायर आसून. देखून जेजूचें एक मागणें तें समेस्त एक जावं. आमी सगळे आमी एकामेका द्वेश करचो न्ही, एकामेका वायट करचें न्ही. बघा, हर एकलो सुवार्ता परगट करतात. देखून आमचें मागणें एंत जायचें, एक दीस आमी सगळे एक जायचे. कित्याक पवित्र सभा एकच आसची. ह्या पवित्र सभेंत हांव वांटे फांटे गेल्ले सगळे एक दीस पाटी येतलेच. कित्याक जेजूचें मागणें हें नीज जातलेंत मुखल्या दिसांनी. ते समेस्त एक जावं आनी आमी खंडीत जावन आमी कोणूच ह्या संवसारांत देवाचे उतार परगट करतले जावं दी, जावं खंयच्याय पंगडाचे जावं दी, आमी द्वेश करूंक ना. जाय जाल्यार आमकां मोगान तांकां आमचे थंय हाडयेत. मस्त जाणांक आमच्या पवित्र सभेंतून भायर गेल्ल्यांक जायत्या जाणांक पाटी हाडला. आमच्या पवित्र सभेक पाटी हाडला. मस्त जण आमच्या कडेन शेअर करचें इतलेंच. म्हळ्यार हांगा आसलेली ती ग्रेस्तगाय, हांगा आसलेले ती एक संभ्रम आचरण खंयच्या पंगडांत ती ना म्हण सांगतात. ते पाटी येवन गेल्ले मस्त जण आसात. पाटी आयल्यात मस्त जण आनी की जायत्या जाणांनी पाटी हाडूंक आसा. आमी हांचो वावर आमी करीचे. देखून आमी तांचे खातीर मागाचे. कशें जेजून आज तांचे खातीर मागलें म्हळ्यार बापा, ते समेस्त एक जावं. कित्याक म्हळ्यार ते दाळाय पंगड आसले. ते दाळाय म्हळ्यार पवित्र सभेंत भायर नातले जाल्यार तांचे भितर तो पंगड जाल्ले. जेजूक फात येताले पळय पूण आपोस्तलां सांगता ते सांगता मेळनातले. तांचे सांगता तांचे तान एकवटीत जायनातले. ते हांगा वचून प्रसार करताले देवाचें उतार. देखून ते दाळाय त्या टायमार जेजून मागलेलें मागणें तें खंडीत जावन बापा, ते समेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय, हांव तुजे थंय एक जावन आसले बरी. कशें बापाचो आनी पुताचो संबंद हांगा आमकां कळीत जाता. ते दोगी एकच. कशें बाप जेजू थंय, जेजू बापा थंय एक जावन आसले बरी आमकां समेस्तांक एक जावन आसो म्हणून ताणें आमचे खातीर मागणें केलां. आज आमी पवित्र सभेंत आसा पूण आमचे भितर कितले पंगड आसात. एकल्याक पळयल्यार एकल्याक जायना. एकल्याक सकला घालूंक पळोवचें, एकल्याचे पांय धरून ओडचे, खंय मागणें मेळटाना तें मेळनातले बरी करचें. अशें बोलीर आथर्वणां करचे मनीस आमच्या पवित्र सभेंत मस्त आसात.
हांचे खातीर मागचे म्हाका दिसता ही मागणी जेजून तांचे खातीर केल्लें जावन आसा ते समेस्त एक जावं. जर आमी पवित्र सभेंत कातोलीक पवित्र सभेंत रावून तो आमचे भितर जर वांटे फांटे आमी करता जाल्यार तें राज उरना म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. कित्याक तशें करूंकूच ना. आमी एकामेकाक सपोर्ट करीचे. आमी एकामेकाक सपोर्ट खंय करता मास ही पुरो चिंता आमी चिंतल्यार खंडीत जावन मगच्या भावा आनी भयणी आयचें उतार आमी नियाळ करनाच्या विशयांत इल्लोसो आठव करून पळयल्यार खंडीत जावन हें उतार आमच्या जिवितांत मुखल्या दिसाक एक आमकां एक देग जावन पावतलें आनी एक उजवाड जावंक पावतलें आमच्या जिवितांत. आमी कोणायकी वायट करूंक नजो या कोणायकी अडखळ घालूंक नजो. थोड्यांचें कामंत अडखळ घालचें. थोडेंचें काम त्याच खातीर म्हाका दिसता जल्मल्यात त्याच खातीर आसात. पवित्र सभेंत रावो आनी एकामेका अडखळ घालची. देखून आज मस्त जाणां हांचे किरकिरीत नाका म्हणून आसा पळय थोडे भायर वेतात. मस्त जाणांक हांवें वचून तांच्या पंगडांनी वचून तांचे कडेन हांवें उलयल्लें आसा. कित्या खातीर तुमी भायर आयल्यात कित्या खातीर. पूण ह्यो पुरो संगती आमकां उगडापे जाता तांचे तावन. कित्या खातीर कित्याक आज ह्यो संगती आज आमी नियाळ करया. मोगच्या भावा आनी भयणी जेजून केल्लेले मागणे आमच्या खातीर आमी समेस्त एक जावच्या खातीर. पवित्र सभेंत आमी आसां जाल्यार पयलीं आमी एक जावया. आमचें तें वद वारंट नाका. आमचें तें घुसपट गोंदळ नाका. सकट आमी एकच न्ही गे. एकच देवाचीं भुरगीं न्ही गे. एकच पवित्र आत्म्या वरवीं आमी पवित्र स्नान घेतलां न्ही गे. एकच रितीचे सक्रामेंत आमी घेतल्यात न्ही गे. एकच पवित्र सभेंत आमी आसांव न्ही गे. तर आमचे भितर कित्याक घुसपट गोंदळ हो. जर आमी एक जायना जाल्यार दुसऱ्यांक आमचें तें ओडचें कशें. देखून एक हिंदींत एक गाद आसा. आरश्याच्या घरांनी रावळेरांनी वस्ती करतल्यांनी दुसऱ्यांच्या घराचेर पातोर मारून वचो खंय. कित्याक ताचें घर पयलें आरश्याचें. आमची गत ही तशीच जाल्या आज आमी हेरांक पातोर मारूंक वेता. पूण आमचे भितर कितें आसा. आमचे भितर कित्याक वांटे फांटे. आमचे कित्या भितर कित्याक पंगड जाल्यात. तो तसो आज फॉलोवर्स पळया. त्या पंगडाचे इल्ले फॉलोवर्स ह्या पंगडाचे इल्ले फॉलोवर्स ताचे इल्ले फॉलोवर्स जेजूचे फॉलोवर्स उणे जाल्यात. ह्यो पुरो संगती आमी सारक्यो करीचे मोगच्या भावा आनी भयणी. हाचे खातीर मागचे आमी एक तशें तेय एक जावच्या खातीर. तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिल्या. हर एक देवान कितें महिमा जेजूक दिल्ली कशें ताका महिमेवंत केलो तितू महिमा म्हाका आनी तुकाय दिल्या. ती महिमेंत आमी रावोंक जाय. देवाच्या महिमेंत आमी रावोंक जाय. देवाची महिमा देवाची कृपा त्या कृपेंत आमी रावोंक जाय. तेन्ना आमी देवाक महिमेवंत करूंक शकता. देखून हांव तांचे तें आनी तूं म्हजें तें आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावन एकवट आमचें तें एकवट आसूं दी. पयलीं आमच्या पयस सभेंत आसले जायते आमचे पंगड आसा. आमी एक जायचे पयलें. देखून आमी एकवटीत जायचे. आमी कोणाक पळोवचें नाका. आमी सोम्या खातीर वावर करचें. कोणीक सुवार्थ प्रगट केल्यार सोम्याची सुवार्थ प्रगट करची. जेजूक आमी हायलायट करचें. मनशाच्या फाटल्यान धांवोंक आमी करचें न्हय. बगर जेजूच्या फाटल्यान धांवचे बरी आमी लोकांक तयाराय करूंक आसा. देखून ह्यो संगती आज आमच्या मतीन दर्या मोगच्या भावा आनी भयणी. कशें तवळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हणून तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तांचोय तूं मोग करताय म्हणून संवसाराक कळीत जातलें. बापा हांवें तांकां तुवें म्हाका दिल्याय. बापा तांकां तुवें म्हाका दिल्या. आमकां सगल्यांक बापान जेजूच्या हातांत दिल्यात. जेजूक आमी उपसून दिलां. कशें एक लग्ना दिसा एक स्त्री एका व्हंकलेक नवऱ्याक ओपून दितात की तशें आमकां समेस्तांक जेजूच्या हातीं ओपून दिलां. आमी सगळीं जेजूची. हें बापान केलां आमकां. बापान आमकां ओपून दिलां. आपल्या पुता जेजूच्या हातांत आमकां ओपून दिलां. आमी कोणाची न्ही आमी जेजूची. मुखार सांगता पळया बापा हांवें तुवें म्हाका दिल्या तांक संवसाराच्या आरंभ आदींच तुवें म्हजो मोग कर. तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसां थंय तांणी आसा जाय म्हणून म्हजी आशा. जेजू खंय आसा त्या जाग्यार आमी वचूंक आसा. थंय आमी रावूंक आसा. संवसारांत तो आसतना कशें आशिल्ल्यां तशें आमी ह्या संवसारांत जिवंक आसा. संवसारांत आसतना कशें सोम्यान बरेंपण केलें बरें करीत गेलें तशें आमी ह्या संवसारांत ताचे सांगता रावून बरें करीत गेल्यार मात्र आमी थंय ताचे सांगता रावोंक शकतले. नाजाल्यार आमचें जिवीत दुसऱ्यांत जातलें मोगच्या भावा आनी भयणी. देखून सगळें बाबा आमकां संवसार वळखना आनी म्हाका पाठयलेलो म्हूण हे वळखल्यात. आमी जेजूक वळखला. आज जेजू काली म्हाका आनी तुका मागतास
प्रत्येक जावन आमी देवाचें उतार परगट करतना कोण आयकता तांचे खातीर मागता जेजू, तेय एक जावं दी म्हणून मागता. कोणाक देवाचें उतार परगट जाता, जावंक पुरो खंयच्याय चॅनला मार्फत, जावंक पुरो खंयच्याय पिरगजांनी, जावंक पुरो खंय देवाचें उतार परगट करता तांचे खातीर आज जेजूचें मागणें विशेश जावन आसा. आनी हे तेन्ना जावन हांवें तांचे सवय रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी कितें हांव कळीत करतलो म्हणटा. आनी की आमच्या सुमेस्तांच्या मारिफात जेजू वावर करता. आज सगळ्यांतल्यान सुवार्ता परगट करची बळवंत हातेर आमी जावया आनी जेजूक आमी ऊंच उबारया, जेजूक महिमेवंत करया, कित्याक ताच्या महिमेंत आमकां हर एकल्यांक वांटेली केलां आनी ताच्या हातांत आमकां ताणें घालां जाल्यार खंडीत तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. ताच्या महिमे खातीर आमी एकवटीत जाया. आमकां कोणाचे वयर वध वरण नाका, आमकां कोणाचे वयर द्वेश नाका, मगर आमी सक्कड सांगता मेळोवन सोमयाची स्तुती करया, सोमयाक आमी अर्गां दिवया, सोमया कडेन विशेश तरांच्या खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमचीं पातकां मगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन मरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव फॉळचो कुशें जेजो. भाग्यवंती मरिया देवाचो माय, आमी आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं, बरो दीस मागता.